Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या वेळार आमचे जीवित देवाक समर्पण करूया. आमचे दोनूय हात वयर उबारया आनी दोनूय हात उबारून आमच्या देवाक आमी आर्गा स्तुती करून वाखाणी दिवया. कित्याक तो देव बरो आनी सदांच तो बरो आमकां राखता, आमकां सांबाळता. आमचे दर एका वखदा पासत तो सदांच रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्याचो मोग आमचे पासत उत्तम जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ताचो मोग आमचे पासत कितें जावन आसा? उत्तम मोग जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेच्या भाशेन कोणीच आमकां असो मोग करूंक ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी त्या देवाची वाखाणी करता जो देव आमचे पासत कितेंय करूंक रेडी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या वेळार आमच्या देवाक वाखाणी दिवया. हालेलुया. हालेलुया. आमचे दोन्ही हात उबारून या वेळार आमच्या चिव्या देवाक वाखाणुया. आमचो देव चिवो आनी तो आमचो मोग करता. ह्या वेळार देवान हो वेळ आमकां फावो केला ताची वाखाणी करूं, ताची स्तुती करूं, ताका आराधना करूं. ह्या वेळार दोन्ही हात उक्ते करून आमच्या काळजांत हांव ताची स्तुती करूया. आयच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, आमच्या जिविता पासत देवाक वाखाणुया. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. ऐ प्रभु तू ही तू, ऐ प्रभु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. होय म्हज्या जेजू, हांव तुका वाखाणटा, हांव तुका दिन वाजता. हे म्हजें जिवीत तुका भेटयता. जुंय जुंय म्हाजी नजर पावता त्या त्या जागेर तुजी स्तुती महिमा आसा, तुजी वाखाणी जावं. कित्याक तूं आमचो सांबाळणार आसाय, तूं ह्या संवसाराचो सांबाळणार आसाय. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो.
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। या वेळार दोनूय हात उबारून आमच्या चिव्या देवाक वाखाणुया। आमच्या सुख आणि दुखान जरी कोण आमच्या सांगात ना तरी आमचो देव आमच्या सांगात आसा, कित्याक तो आमची सुरवात, तो आमचो शेवट। कित्याक माझ्या जिविताचो तो आधार, माझ्या जिविताचो आधार जेजू ख्रिस्त। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू ऐ प्रभु, तू ही तू ऐ यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तू ऐ यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं जे दोन्ही हात वर उभारूया द्या, डोळे बंद करूया, देवाक वाखाणी करूया, देवाची स्तुती करूया, देवाची स्तुती करूया, आराधना करूं देवाची स्तुती करा। लेवांताना माना खाता लाबोसा, लेवांताना माना खा, रेबे 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 रेबे, फायर आराधना करूं ओ होली दिल होली से, होली, पवित्र पवित्र दिल पवित्र से। पवित्र तेरी पवित्र स्तुति मैं पवित्र करूं, देव, आराधना करूं ओ दिल पवित्र से, देव, तुमच्या घरामध्ये दिल पवित्र देव, तुमच्या से। तेरी जीवितात स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तुझी वाखाणी आकुर्ता, तुझी स्तुती ओय गायता। आमचे दोन्ही हात उभार, तुझी वाखाणी ओय आकुर्ता, तुझी स्तुती ओय आकुर्ता, तुझी वाखाणी ओय आकुर्ता, तुझी स्तुती ओय आकुर्ता। आमचे दोन्ही हात उभारून तुझा पवित्र देव तुमच्या जागेचेर आसा। तूं खंय आसा हें मॅटर करना, तूं खंयच्या स्वातेचेर आसा तें मॅटर करना, पूण ह्या वेळार होली गोस्टचें स्पिरीट तुमच्या थंय आसा। पवित्र आत्मेचें स्पिरीट ह्या वेळार तूं जंय बसलाय थंय आसा। तूं बेडाचेर आसाय, खुर्चेचेर आसाय, चेअराचेर आसाय, खाला जमनीचेर आसाय, खंय आसाय, तूं उबी आसाय, देवाचें स्पिरीट रिमूव जाता। लेजिकेतेन थराबा दाला खोतो रोबो, तुमी सेम आसना, तुमी स्पिरिटान भरतात। रेजे थाना माना खाटा लाबो, तुमचे दोळे बंद करात, अन्य भाशेन उलोवंक सुरवात करात। जेंका अन्य भाशा येयना, विचित्र भाशा येयना, तेंच्यांनी हालेलुया म्हणत रावच्या। लेजे खेताना माना खाता लाबोसे, इदोद्रो खोथोना मोना खाता लाबोसे, इदान थाना माना खाता लाबो। व्हडल्यान 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 Ora harabasi kralande, ribotra manamale tralande, srende. Ora harabasi krovono molo tralande, ribotra landi trabasse kralande, rabasi trolondra kana masi tralande. दोन्ही हात वर उभारूया, तुझी वाखाणी आकुर्ता, तुझी स्तुती ओय आकुर्ता। सगळी जाणां वाडले, तुझी वाखाणी ओय आकुर्ता, तुझी स्तुती ओय आकुर्ता,
तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता, तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता, तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता, तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता, तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, तुझी वाखाणी हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता, तुझी वाखाणी होय हांव करता, तुझी स्तुती होय हांव करता. Hallelujah. Praise the Lord. ते देवाची वाखाणणी, ते देवाची स्तुती, ताची वाखाणणी होय हांव करता, ताची स्तुती होय हांव करता. Hallelujah. Praise the Lord. हांव त्या देवाची वाखाणणी करता. सगळी जाण म्हणत, हांव त्या देवाची वाखाणणी करता जो देव म्हजे भितर आसा. हांव त्या देवाची दिनवासनी करता जाणें म्हाका आवयच्या कुशव्यान रश्या आदी हांव ताच्या मनान आसलो. हांव तेची वाखाणणी करता ज्या देवान म्हाका जीव दिला. हांव त्या देवाची वाखाणणी करता जो देव म्हजे भितर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खेरीज भाशेन ह्या दिसांनी आमी निरायता. खेरीज भाशेन आजचो 5वो दीस मी खेरीज भाशेन पवित्र आत्म्यान दाखयलेलो सब्जेक्ट सर्व टू द लॉर्ड, देवाची सेवा. हालेलुया. आमी 2 दीस 3 दीस आनी आयज 4 दीस आनी आयचो 5वो दीस वेगवेगळ्या भाशेचेर उलयता. काल आमी खेरीज भाशेन सायबीन मायची सेवकाई कितें आसली तेचेर आमी निर्णय केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमकां पवित्र आत्मा आनी एक स्टेप फुडें व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. ही सेवकाई जे देवान दिलेलो सब्जेक्ट आसा ना, जशे जे कोणी आयकोंक ना मोगाच्या बाबांनो 4 दीस फाटीं वचात आनी आयकात. जर तुमी आयकतात जाल्यार जशें तुमी आयकतले जाल्यार तुमकां तुमची लेवल सजमतली पवित्रतायेची. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यांत हालेलुया. देवाक 3 वासनी, देवाक महिमा. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानो, सेवक कितें जावन आसा तो सेवक, कितें जावन आसा सेवक. आयज आमी जर पळयल्यार जाल्यार कोळिस्करांचे 2रो अवेसर आनी 6वी आनी 7व्या वळीचेर आमी नियाळ करताले. कोळिस्करांचे पत्र 2रो अवेसर 6वी आनी 7वी वळ. तुमच्या मुखार तुमकां बायबल जावो.
ज्या वेळार आमी जेवंक बसता त्या वेळार आमचे मुखार आमचें ताट आसता, आमची प्लेट आसता न्हू, आनी त्या प्लेटीन आमी सगळें घालता न्हू. त्याच भाशेन ज्या वेळार देवाची आत्म्याची उतरां आमच्या काळजान जर रिकोंक जाय जाल्यार आमच्या मुखार आमचो बायबल आसूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाची उतरां जिवी आनी गुणवण. पवित्र पुस्तक सांगता हेब्रेवाची चिटीन ते दोनूय वाटांनी पाजायलेले तलवारी भाशेन मनशांचे सांदे मेंदू ताकाय दोशी करता आनी भितर रिकोंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या उतरां वरवीं, देवाच्या उतरां वरवीं आमकां सोडवण आसा आनी देवाच्या उतरां वरवीं आमकां सुटका आसा. हालेलुया. कारण कित्याक अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा, कित्याक ज्या वेळार तो जल्माक येवच्या पयर 300हून अदीक प्रॉफेसी जाल्ल्यो आनी एकूच प्रॉफेसीचें मिनींग आसलें, तुमचे पासत सोडवणदार जल्माक येवचो आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोडवणदार सगळ्या वाटेचो, तुमच्या फायनान्शियलचो, तुमच्या पयशांच्या प्रॉब्लमांतलो, तुमच्या शिकपणांतलो, तुमच्या दुयेंसांतलो, तुमच्या मॅरेज लायफांतल्या प्रॉब्लमांतलो, तुमच्या हर एका भुरग्यांच्या प्रॉब्लमांतलो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो सोडवणदार येवचो आसा म्हणून त्या ग्रंथान लिहिलेले, त्या जुन्या करारान लिहिलेले आनी लोकां तेची वाट पळयता. देखून सामारितन वस्तरी म्हणटा, तूं मसीहा जाल्यार सारकें सांग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक आमी आमचे पुर्वज वाट पळोवंत आसात तेची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो दर एकली रोसना त्या वेळार वायट पळयत आसली देवाच्या येण्याची सोडवणदार येवची. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो सोडवणदार आनी ज्या वेळार सायबीण मांयक देवाचे उतर मेवलें, गाब्रिएल देवदूतान म्हटलें, तुजे कुशवेन एक पूत जल्माक येतलो आनी तो संवसाराचो सोडवणदार म्हणटाले. प्रेज द लॉर्ड. सो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड. हर एक वस्तूचो सोडवणदार तो येयला, तो रावलो, तो मेलो, तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो आनी आतां परतून आमकां तो सोडवण दिवंक येवचो. आमेन. हालेलुया. तेजें नांवूच सोडवणदार. आज तुमकां कसलेंय जर सब्जेक्ट आसलो, कसलेय स्टडीन प्रॉब्लम आसा, आनीक खंयच्या भुरग्यांक प्रॉब्लम आसा, तो सोडवणदार बाबा. प्रेज द लॉर्ड. तो सोडवणदार आनी तो सोडवणदार तुका सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. जावं तुजी स्टडी हार्ड वयता, जावं तुजे मार्क्स सारके मेवना, खंयचो सब्जेक्ट हार्ड वयता, तो सोडवणदार. आयज पासून तुमच्या लायफ सेम रावचें ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताक तुमी तुमचो सोडवणदार म्हूण पाचारतात जाल्यार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. खेरीज भाशेन कोलिस्करांचें 2 पत्र आनी 6 वळन आमकां सांगता, जेजू क्रिस्ताक तुमचो स्वामी कसो घेतला तर त्याच्या एकवटान जियेत. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं जाणां म्हणात, जेजू क्रिस्ताक तुमचो स्वामी कसो घेतलाय तर ताच्या एकवटान जियेत. ज्या वेळार तूं सेवक आसाय देवाचो, मोगाच्या बाबांनो, ज्या वेळार तूं देवाचो सेवक आसाय, त्या सेवकांनी सजमोंक जाय, हांव देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियोंक आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकवटान जियोंक म्हटल्यार कितें? सगळीं जाणां म्हणत एकवटान सोमियाच्या जियोचें म्हटल्यार कितें? हालेलुया. म्हटल्यार ह्या भाशेंत आसा, तुजें जिवी तुजें न्हू, पूण तें जिवी सोमिया जेजूस भाशेंत आसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एकवट म्हटल्यार कितें? पवित्र पुस्तक म्हणटा, बायबल आमकां सांगता, बायल आनी घोव आवय बापायक विसारतली आनी दोगांय एक जातली आनी तेंचो एकवट जातलो. म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. ती दोगांय जाणां एकूच आनी वेगळी न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? ती दोगांय जाणां एकूच आनी ती वेगळी न्हू. जर एक घोव आनी एक बायल जर वेगळी न्हू आनी तर एकूच जाल्यार तर आमचो
घरकार जावन आसा जेजू क्रिस्त जाल्यार हांव आनी जेजू क्रिस्त एकूच, हांव आनी जेजू क्रिस्त वेगळो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आनी जेजू क्रिस्त वेगळो न्हू. हांव आनी जेजू क्रिस्त एक. केन्ना तूं आनी जेजू क्रिस्त एक जावंक जाता जेन्ना तूं तेच्या सांगाताक संबंध दवरता, रिलेशनशीप बिल्ड करता, त्या वेळार तूं तेच्या सांगाताक एक रूप जावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाब भयणांनो, खंयच्याय मनशाक वा खंयच्याय घरकाराक वा खंयच्याय घरकारणी जर घोवा लागीं एकूय शब्द उलयना वा घरकारीन घोवा लागीं एकूय शब्द उलयना वा घरकार घोवा लागीं व्हंकले लागीं एकूय शब्द उलयना बाबा, तांकां तेंच्या लायफान एकवटान जियोंक जातलें ना. कित्याक बायलेचे विचार डिफरंट आसात आनी घरकाराचे विचार डिफरंट आसात. प्रेज द लॉर्ड. दोगांचे विचार कितें आसा? डिफरंट आसात. हालेलुया. दोगांचे विचार डिफरंट आसात. घरकाराक बायलेचे घरकारणीचे विचार सजमायना येयना आनी घरकाराचे विचार सजमोंक येयना. प्रेज द लॉर्ड. दोगांचे विचार एकामेकाक सजमोंक येयना जाल्यार आमी 100% म्हणटा ती एकवटान जियेना. प्रेज द लॉर्ड. जर घोव बायलांचे हे जर रिजल्ट आसा जाल्यार जर तूं जेजू क्रिस्ता वांगडा एकूय पावट दिसभरांसून उलयना जाल्यार, तेच्या पासत टायम काडना जाल्यार, तेच्या पासत तुका उलोवंक टायम ना जाल्यार खंयच्या हितून तूं सांगताय हांव देवाचो मोग करता आनी हांव जेजू सांगाताक एकवटान जियेता म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते पावटी आमच्या आमेनाचो आवाज व्हडल्यान आसता मोगाच्या, पूण तो आवाज आमच्या भितर स्विकारूंक आमकां चड टायम लागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां अशी आमी दर एकली जाणां मोगाच्या भयणान आमकां जर आमी कोण जर वाटेक गेला एकामेका प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया म्हणून तूं तुज्या देवाच्या राज्यान जेजू सांगाताक एकवटान जियेनाय बाबा. प्रेज द लॉर्ड. तुका जर जेजू सांगाताक एकवटान जियोंक जाय जाल्यार तुका तुज्या दिसपट्टी जिवितान जेजू सांगाताक रिलेशनशीप बिल्ड करचें लागता. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना करतले? म्हाका टायम ना, म्हाका वगत ना, म्हाका केन्ना म्हणून वगत. हांव एक बिझी पर्सन. तूं संवसारी वस्तून तूं बिझी पर्सन. आनी असो खंयचोच मनीस ना जो 24 hour काम करता असो. खंयचोच मनीस ना आनी खंयच्या मनशाक जावचें ना काम करप. चड आनी चड मनीस 12 वरां, चड आनी चड 14 वरां काम करता. तेच्या फुडें ताका काम करूंक जायना बाबा. हे 14 वरान देवा लागीं तुका बसून उलोवंक 10 मिनटांनान वा 14 मिनटांनान जाल्यार म्हज्या नजरे मुखार आनी म्हज्या थिंकींग मुखार आमी सगळ्यान व्हडली भिकारी जावन आसा. भिकारी कोण जाणा बाबा? भिकारी कोण? जेका आसोन, जेच्या लागीं आसोन दुसऱ्याक कांय दिनान बाबा, ती खोरी आमच्या जिवितान आमी भिकारी जावन आसा. कित्याक देवान आमकां इतली व्हडली ग्रेस दिला, इतली व्हडली आमकां पावर दिल्या, इतले व्हडले आमकां जिवितान सोबीतकाय दिला, तरी पासून आमच्या संवसारी खोशयेक लागून आमी दिसांसून 14 मिनटां पासून देवाक वखाणना. 14 मिनटां. तुमकां जाणा बाबा, तुमी जर घडये 20 वर्सां फाटीं जर गेले तर तुमकां
क्वेश्चन पेपर आसतलो आमचो, आनी क्वेश्चन पेपरान तुका हें आसतलें एकामेकाचें डिफरंट सांगात म्हणून एक क्वेश्चन आसतलो, एक डिफरंट हयसून आसतलो, तेचो डिफरंट दुसरो आसतलो. हे दोन डिफरंट सांगोंक जाय, हेचें कितें मिनींग आहा आनी तेचें कितें मिनींग आहा. प्रेज. तसो जर डिफरंट काडता जर जाल्यार मोगाच्या बाबयनानू आमी दर एक दिसा आमच्या जिविताक पयलो मान दिता आनी जेजू क्रिस्ताक आमी आजून पासून भिकारे भाशेन मान दिता. हालेलुया. आयज आमकां जेजू क्रिस्त जावो कित्याक आमची कामां करूं. आयज आमकां जेजू क्रिस्त जावो कित्याक आमकां प्रॉब्लेम येयल्यार धांवंक. आयज आमकां जेजू क्रिस्त जावो कित्याक म्हाज्या दोळ्यांतली दुकां येता आनी ती थांबोवंक. आयज म्हाका जेजू क्रिस्त जावंक सगळे म्हजे घरांतले प्रॉब्लेम सॉल्व जावं. पूण ज्या वेळार सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व आसता, ज्या वेळार आमचें लायफ क्लियर आसता, त्या वेळार बसोन म्हाका दिवन वाचून आमकां जेजू क्रिस्त नाका. त्या वेळार आमकां जेजू क्रिस्त नाका. हालेलुया. तूं देवाचो सेवक आसाय आनी सेवकूच रावतले. पूण जर तुज्या लागसून जर देवाक एक्सेप्टेशन ना, सेवकांची एक्सेप्टेशन ना, पळय बाबा, देव तुज्या लागसून एक्सेप्टेशन ठेयता, देव तुज्या लागसून एक कितें तरी दवरता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती एक्सेप्टेशन, ती तेची आवडो मोगाच्या भावना हांवें आनी तुवें पुरो करूंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान जर आब्रामांक सांगलें, आब्राम तूं उठ आनी तुजो गांव, तुजो देश सोड आनी हांव सांगता त्या गांवान वच, हांव सांगता त्या देशान वच. जर आब्रामान देवाचो शब्द आयकोंक नासलो तर आब्रामांक ती ब्लेसिंगां मेवतली नासली जी आब्रामांक देवान फुडें मुखार दवरलेली ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानू म्हाका तुमी वायट समजूं नाका, हांव तुमच्या विशीं बद्दल उलयता अशा भाशेन ना, पूण हें उतरां केन्नाच म्हजी नान बाबा. ही उतरां पवित्र आत्म्याची आनी पवित्र आत्म्याच्या वरवीं हांव केन्नाच म्हाका उलोवंक जायना. कित्याक म्हजे भितर तो जियेता, म्हज्या उतरांनी तो जियेता आनी म्हज्या उतरांनी भायर तोच पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमच्या जिवितान आमकां सगळ्या जाणांक सर्गार वचोंक जाय. आयज कोणाकय विचार, धाकटुल्या भुरग्याकूय विचार, बाबा तुका सर्गार वचोंक जाय, हय म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. तुका सर्ग जावो वा नरक जावो, सर्गूच जाय म्हणटले. तूं न्हिदेनसून उठय आनी विचार तुका सर्ग जावो काय नरक, सर्गूच जावो म्हणटलो. नरकान वचोंक कोण पसंद करनात, पूण त्या सर्गान वचोंक आमी कोण ट्रायूय करना. आमेन. हालेलुया. आमकां कितें दिसता जाणा, देव आमकां डायरेक्टली व्हरतलो, आमी सगळीं सात आसा, आमी सगळीं जाणां वयर उखाल्ली वयतले. ना, तुज्या लायफान तुका काम करूचें लागतलें, तुज्या लायफान तुका स्टडी करूचें लागतलें, तुज्या लायफान तुका देवाक टायम दिवचो लागतलो. तुज्या लायफान, तुज्या घरकाराच्या लायफान घरकारीन कामाक येवची ना, वा घरकारणीच्या लायफान घरकार कामाक येवचो ना. तुज्या लायफान तूं कामाक येतलें. पयर आमी रातचे फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर उलयला न्हू, आमी कितें उलयलां जर्मियाच्या पुस्तकान, त्या टायमार बापायक लागोन पुताचो आत्मो साल्वार जावचो ना आनी पुताक लागोन बापाचो आत्मो साल्वार जावचो ना. हालेलुया. आवयक लागोन घरकाराचो आत्मो साल्वार जावचो ना आनी घरकाराक लागोन घरकारणीचो आत्मो साल्वार जावचो ना. कोणाक लागोन ना. दर एकल्यान आपले परी आपूण काम करूंक जाय, देवा मुखार रावंक जाय आनी देवा मुखार आपलो जाप दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही थोड्या जाणांक ही उतरां न्हू फक्त हांव उलयता तितलेच पुरती बरी लागता. हें ऑफ जालें 9:40 वा 9:50 जाली, हांव थांबले पर्यंत 5 मिनटां ती बरी दिसता. 5-10 मिनटां भितर ही आमी उतरां विसारता आनी परतून आमच्याच जिवितान ना. तूं सेवकाई ना करनाय देवाची, तूं सेवक ना आसा अशा भाशेन. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, विदाउट सेवकाई बगर तुका देवाचो रुखामळ पळोवंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हजी सेवा कर आनी म्हजो रुखामळ पळय. म्हजी सेवा कर आनी म्हजो रुखामळ.
सेवा म्हणजे कितें? सेवा म्हटल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, पयली सेवा जावन आसा ती म्हटल्यार देव बापाची. हालेलुया. पयलो म्हटल्यार तुमच्या लायफान तुमी टायम दिवंक जाय. ज्या ताकाय तुमच्या लायफान तुमी देवाक टायम दिनात त्या ताकाय तुमी बेस्ट सेवकाई केन्नाच जावच्यात ना. केन्नाच जावच्यात ना. तुमच्या दुसऱ्या कामांक तुमी टायम दिनाकात, पूण देवाच्या कामांक टायम दियात. कित्याक देवाचो टायम ह्यो बेस्ट टायम आसा. देवाचो वावर ह्यो बेस्ट वावर आसा. बेस्ट वावर आसा. ह्यो वावर बाबा कोणाक मेवना, कोणाकूच मेवना. देवान तुका चूज केला तो वावर करूं. कसो म्हणून करतलो? पयलो टायम दी. कित्या भाशेन करतलो, कित्याक म्हणून हांव करतलो? टायम दी. देवाक टायम दी. देवाक टायम दी. टायम दी देवाक. तूं आज कॅल्क्युलेशन कर, तूं तुका कितलो टायम दिता, तूं तुज्या फ्रेंडांक तुज्या कामांक कितलो टायम दिता, आनी एका वाटेन तूं तुज्या देवाक कितलो टायम दिता. तूंच ठरय. हांव कित्याक दर एकल्याच्या लायफान ना सजमोंक जायना. तुका तुज्या लायफान तूंच ठरय आनी चिंत तूं देवाक कितलो टायम दिता आनी तुका कितलो टायम दिता. जर तूं चड देवाक टायम दिता, हय तूं देवाचो सेवक आसा. पूण जर तूं देवाक टायम दिना तर तुकाच देव म्हूण सजमता आनी तुज्या जिवितान तूं चलता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक ह्याच भाशेन सांगता, जेजू क्रिस्ताक तुमी स्वामी कसो घेतलात तर तेचे एकवटान जियात. एकवटान तेच्या सांगाताक एकवट करात. कसो जातलो एकवट? कशा भाशेन एकवट जातलो? कितें करूंक जाय एकवट करूच्या पासून? एकवट करूच्या पासत दोगांय जाणां जर पयले मतीन धरात, एक घरकार आनी एक घरकारीन जर एकामेका पासून लांब गेला जाल्यार पयलो कोण मनीस तेका पयलो तेंच्या मदीं एकवट करून हाडटा आनी त्या एकवटा पासत तेंचे दोगांचे एकामेका सांगाताक उलोवप हें गरजेचें आसता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या ताकाय एकामेका सांगाताक उलोवप गरजेचें ना जायना त्या ताकाय तेंचें केन्नाच एकवट जावचोच ना. कितें तें पळयात, कितें तें करात, तेच्या सांगाताक तुमी उलोवचें पडटलें. दोगांय जाणां तुमी जर उलयतात एकामेका सांगातात तरूच तो एकवट जातलो. ना तर घरकार म्हणटलो हांव म्हाजें खरें, घरकारीन म्हणटलो म्हाजें खरें, पूण कोण तरी एक येता आनी तो म्हणटा ना तुमच्या दोगांचें चुकता, सो तुमी बोगसाणें दियात एकामेकाक आनी फुडें सरात. आनी ज्या वेळार दोगांय जाणां फुडें सरतात मोगाच्या भावान त्या वेळार तो एकवट म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बाकीयेत पावली कोलिस्कारांक हांगा हेंच बरयता, सोमयाच्या एकवटान जियेयात. हालेलुया. मोगाच्या भावयणांनो, तुमकां नाका आसा तुज्या देवाच्या एकवटान जियेलेले? तुमकां नाका आसा तुमी देवा सांगाताक एक संबंध दवरलेलो? पळयात तरी मोगाच्या भावयणांनो, देवा सांगाता म्हणून आमी फ्री कॉन्फरन्स ॲपाचेर ते सकाळचे 6 वाजल्या पासून सिस्टर सलोनी ताकाय एंजेलिका ताकाय पासून म्हाका दिसता सकाळी 6 वाजल्या पासून राती 8 वरांचेर एंजेलिका संपयता. त्या ताकायत मोगाच्या भावान तासाक 15 मिनटां आमी बायबल रिडींग करता. पूण ह्या 15 मिनटान तुमी तुमचो टायम दितात आनी वयतात. पूण हेरांय जाणां मोगाच्या बाबायन येवंक जाय. हें तुमी हेरांकाय सांगोंक जाय. तेंचे हेरांकाय सांगात कशा भाशेन फ्री कॉन्फरन्स ॲप आसा तो तेंकां डावनलोड करून दिया. तेंकां सांगात अशें अशें ह्या भाशेन तो ओपन करूंक जावो. आमचे तासाक 15 मिनटां देवाची उतरां चलता आनी ह्या भाशेन तुवें देवाची सेवकाई करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाचो एक बेस्ट सेवक आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ज्या भाशेन तूं एक मॅसेज एका सेकंदान जर तुका बरो लागता जाल्यार रोखडोच तूं वायरल करताय जाल्यार देवाचें काम तितलेंच वायरल करूंक जाय जितले देवाचे रास एकीना पावता तितले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज कोणाक पावडोंक ना. हांव म्हणटा आयचो दीस गेलो, फाल्यांचो दीस मजेन येतलो, आयज म्हजें टेंशन. पूण अशें कितें तरी जालें, म्हज्या घरान प्रॉब्लम जालो काय देवा म्हाका दाव, देवा म्हाका पाव.
देवा देवा प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, तुमच्या लायफाचेर तुमी काम करूंक जाय. हांव तुमकां एक फकत दाखयता, पवित्र आत्मा तुमकां फकत दाखयता, पूण तुमच्या लायफाचेर तुमी काम करूंक जाय. तुमच्या लायफाचेर तुमी विजय मेळोवंक जाय आनी तुमच्या लायफाचेर तुमी सक्सेस हाडूंक जाय. कित्याक तुजे भितर जी येता तो बलिश्ट आसा, ताचे परस जो संवसारान आसा. गॉड ब्लेस. सदां भाशेन प्रेयर आसतली 10:25 फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर.